आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। डेंग्यू पातळटा म्हूण खबरो पातळटाच वास्कोच्या भलायकी खात्यान जागृताय मोहीम सुरू केली। तांणी पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत फॉगिंग केले, लोकांक मलेरिया पातळीची न्हू म्हूण जतनाय घेवपाक कांय गजाली सांगल्यो। लोकांक एज्युकेट करपाक बेरला बाये धापून दवर उदक सामकें गरजेचें म्हणून बेरला वापरता, पूण ते तोंड धापून दवरपाचें, जुन्या साडयेन जुन्या दुपट्टान तोंड धापून दवरपाचें, म्हणजे कितें जळारां थी वचून अंडी घालपाक शकची ना। अशें आमी प्रत्येक घराघरांनी वचून हावस टू हावस सर्वे करता। खंय आमकां जर सस्पेक्टेड केस मेळ्ळी डेंग्यूची ताजे अवती भोवती वचून आमी पळयता आनी कोणाक जोर आसा, आनी कोणाक सस्पेक्टेड डेंग्यू आसूं शकता, थंय आमी वचून ब्रिडींग पळयता, बेरलांनी ब्रिडींग मेळटा। खूब कडेन आमकां ज्या ज्या कडेन आमकां पळय सस्पेक्टेड डेंग्यू केसी मेळ्ळा तांच्या घरांनी एक तरी बेरल पॉझिटीव आसताच म्हणून आमकां एक बुटांनी मेळटा ब्रिडींग, इल्ले कपांनी मेळ्ळा, कप एंड सॉसर म्हणटा तातूंत इतल्या उदकान सुद्दां ब्रिडींग खुबशें जाता। आपल्या प्रत्येक दिसा आपल्या घरा भोंवतणी वचून एक पासय मारपाक जाय। किऱ्यान आसा फ्लावर पॉटाच्या पोंदा प्लेट आसा तातूंत ब्रिडींग आसा काय, आनी खंय कोकोनट शेल्स आसा, पिरे आसा, बॅकयार्डान कितें उडयल्लें थंय कितें आसा काय तें सगळें आपणें पळोवपाचें। फर्मागुडी पीएस कॉलेजीन लॅबोरेटरीचे उक्तावण केले। उपरांत आमदार रवी नायकान संस्थेच्या हुशार भुरग्यांचो भोवमान केलो। आमचे ह्या वर्सा आता रिजल्ट जाला, आमचे प्रिन्सिपल डॉक्टर मामलेदार साहेब हांगा आसा। प्रिन्सिपल मामलेदार साहेब आज बीफॉर्माचो रिजल्ट लागला, आमचे 100% सर बीफॉर्म पास आहे, करेक्ट? दुसरे 1 to 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 पर्यंत आमची भुरगीं ते बीफॉर्म मेळ्ळे। ऑल 7 रँक्स। सो म्हणून आमकां हांगासर भुरग्यांनी तर शिकले जाल्यार वचपाक बरें जाता। टिचींग स्टाफ जे आसा एफर्ट्स घेता, पूण ते तुमी सगळ्यांनी तशें उदाहरण तेंचे जशें तुमी हांगसरी जशें आमकां तुमी आतां बेसीक जेवतली कोण MSc आसा ती तुमी फुडें अशीच तुमी आमचें नांव इतलेंच आमकां जाय की बरें रँकारी बरें आनी 100% पास जाता, हें तुमी तुमचे कडल्यान तुमची अपेक्षा आसा। ISLचो येता तो सीझन बरो वचचो म्हूण FC गोवाचो कोच आनी टिमीच्या प्लेयरांनी मडगांव होली स्पिरीट चर्चीत वचून प्रार्थना केली। We always start with God's blessings, with God's plan for all of us to be here for FC Goa. Me as a coach and with the coaching staff, we have planned the season to see that besides developing good footballers, we get some good results as well. And now, as it is really hard work, we have to keep doing our job, and it's God's plan for us. Whatever we'll accept, whatever we get. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।